Page 133, Sogle Tuche Okman, I-28. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता तुका देव कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो योग कार्य मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक आयचे नोयना दिसा जेन्ना आमी एकठांय जालेले आसा आमचे सगळे काळजाचे ओतरेक जे आसा हे वेदी मुखार धरून हे बलिदान सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचे उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत चलोवंक जाय. तर आमी अशें आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलयतले जाल्यार आमी पयले सुवातेर देवाचें उतर आयकूंक जाय आनी तें समजून आमच्या जिवितान आमी पाळूंक जाय. पूण अशें करूंक आमी चुकता आमचे असोगत्या लागून आमचे पातका लागून. तर ह्या वेळार देवाची काकूद आनी भोगसणे आमचे पासत मागोन घेवया. आमी सगळीं म्हणुया हांव पातकी सोपदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोट अपराध. हे पासत बेगियान सदांच सांकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा न्हूच फातराचे मंदिरान पूण आमचे काळजांनी तुका आमी बुजोवंक आनी खरो मान दिवंक फावो. पूण जिन्सा जिसाचे पातकांनी तुजे जिवे मंदीर आमी भेश्टयता आनी तुजी खरी भोक्ती आमी करिना. तुज्या पुताच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या बळान आमकां निगूत नितळ निर्मळ करून तुजे मोहिमेक भेटयलोले जेवणान आनी पवित्र मंदीर जेजू सवें आमी जावंक निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं जो खरो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगळें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पोर
तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देसांतली गुलामपणाच्या बिराडांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घोडू नाकात, वो मोळबार वो सोकला प्रितुमीचेर वो प्रितुमे पोंदल्या उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूच्यो मुर्ती करूं नाकात आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां बोजू नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पोर, प्रेमाशाचो देव आनी म्हजो द्वेस करतल्या संबंदी बापाच्या गुन्यांवांक फावो ते भुरग्यांक, नातवांक आनी पोरतुवांक खास लायतां. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलोली काकलूत दाखयतां. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबें घेवं नाकात. कित्याक आपलें नांव सापसुबें घेता त्या मनशांक सर्वेस्पर देव खास लायन आसतना रावचो ना. सर्वेस्पराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतां धुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोन्नींनी वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतल्या विदेश्यांनी. कारण 6 दीस भितर सर्वेस्परान रचलो स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलें. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेस्परान संवसाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसांत लाभ आंवक तुमकां भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, पोरदुवार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचे लोतीक गोवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घोराची आशा दवरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचे बायलेची वो ताच्या चाकराची वो चाकोन्नीची वो ताच्या बैलाची वो ताच्या गाडवाची वो खंयच्याच ताचे वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सगळीं परतून म्हणुया. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बोरी, जिविताची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेण्ट्याचे जाणवाय. जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां थोगपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे आनी सगळे नितीचे. जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. भांगरा परस निर्बेल भांगरावून काळजाक ताची आस. मोवा परस पोलींतल्या मोवावून ओदीक ते गोडवे. जबाब. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. बागीबोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, जुदेव लोक खुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता. पूण आमी पोरगोट्टांव तो कुर्सार किडलायलोलो क्रिस्त. हो जुदेवांक खाणटालो आनी ग्रीकांक पिशेंपण.
पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां जुदेवांक तशेंच ग्रीकांक तो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवान पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाये परस अदीक शाणें आनी जें कितें देवाची असोक्ताय दिसता तें मनशाच्या बळा परस अदीक बलिश्ट. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सोबली उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास देवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सोरेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंव पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुजाल्या गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोऱ्यांची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सोगल्यांक शेळ्या बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मान उमटिल्ले. पारे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें, हे सोगले हांगासरले काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तूं वेपारांचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलेलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली कुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परतिपाळ केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव त्या नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तुवें नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीच्या मंदिराच्या खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेलोल्यांतल्या पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलेल्या उतरांचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. पास्कांचे परबेक तो जेरुजाल्यान आसतना ताणें केल्ल्यो कुणां पळोवन पुष्कळ लोकांन ताचेर विस्वास दवरलो. पूण जेजून जाल्यार आपलो विस्वास तांचेर ठेवलो ना, कित्याक तो सगळ्या मनशांक वळखतालो आनी मनशां विशीं कोणाचेच साक्षेची ताका गरज नासली. मनशांच्या मनांत कितें चलता तें ताका ठावें आसलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, जरी तर आमी देवाचें उतर चीत दिवन आयकलें जाल्यार आनी ताची खरी समजणी घेतल्यार आमकां आनीक कसलीच खुणाची गरज ना, जे परी आमकां दुसरे वाचपान कळीत जाता. कित्याक जेजू जावन आसा ती खरी खुणा. तो आमचे पासत ह्या संवसारान आयलो, जियेलो, आमकां बरें जिवीत जिवंक ताणें समजणी दिली आनी अशें की आमचे पासत तो मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हीच जावन आसा ती खुणा आनी हीच खुणा परगटूंक सान फ्रांसीस शावेर देसांनी भोंवलो आनी लोकांक जेजूशी ओडून ताणें हाडले. आयचे पयले वाचपान आमी आज्ञा आयकता. दोतोनीन आमी ही आज्ञा शिकलेली आसा. ह्या आज्ञे वरवीं आमकां कितें कळीत जाता? ह्या आज्ञे वरवीं आमकां जेजू आनी देव उगडास कोत्ता की आमी ह्यो आज्ञा सांबाळूंक जाय. कोण येवंक म्हणूंक येता, फादर हांवें ह्यो 10 आज्ञा केन्ना मोडूंक ना आसतले. पूण म्हजो प्रश्न जातलो त्या मनशाक, तुवें त्यो सांबाळल्या? कित्याक मोडूंक ना आनी सांबाळल्या 2 वेगळे आसा. तरी तर हांव म्हटल्यार हांवें देवाचें नांव केन्नाच बेश्टेंच घेवंक ना, ही आज्ञा हांवें मोडूंक ना, पूण हांवें ती आज्ञा सांबाळल्या. म्हणल्यार कितें?
ताचो खरो अर्थ म्हणल्यार जेन्ना म्हज्या जिवितांत कितें बरें घडटा, म्हज्या जिवितांत म्हाका यश मेळटा, हांवें देवाक महिमा आनी व्हडवीक दिल्या, तेन्ना हांवें ही आज्ञा सांबाळल्या. जोरी तर हांव म्हटल्यार हांवें पोदवार करूंक ना, वय हांवें ही आज्ञा मोडूंक ना, पूण हांवें ही आज्ञा सांबाळल्या. हांवें ही आज्ञा सांबाळल्या जाल्यार हांव हेरां मनशांक सारको रेस्पेद मान दितलो, तांकां बरे भाशेन लेखतलो, तेन्नाच हांव ही आज्ञा सांबाळटा. हांवें म्हटल्यार हांवें चोरी करूंक ना, वय हांवें ही आज्ञा मोडूंक ना अशें हांवें म्हणूं येता. पूण जेन्ना कोण गरीब आसा, कोण गरजेवंत आसा, तांकां हांव पावता, तेन्ना हांव ही देवाची आज्ञा सांबाळटा. अशें दर एक हे आज्ञान आमी पळोवन आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवं येतालें आनी आमकां देवाच्यो आज्ञा सांबाळ्ळ्या येता. पूण आमी हे संवसारांत जियेता आसतना आमी खुबशे वायट पळयता आनी ते वायट मार्गार वेता, आनी ताचे लागून जे परी शुभ वर्तमानान जेजून एक दोरयेची सोयती करून जे कोण धंदो करताले देव मंदिरान तांकां धांवडोवन काडटा, तशें आमचें कूड कालीज मोन देवान साफ करूंक जाय. न्हय सोयती वरवीं तो सगळे वायट काडटलो, पूण एक मोगाचो साक्रमेंत आमकां दिलेलो आसा, तो जावन आसा खुमसाराचो साक्रमेंत. आनी हे वरवीं आमचे जिवितांत जें कितें वायट आसा तें सगळें तो काडून उडयता. कित्याक जेन्ना आमी हांव पातकी म्हणटा तेन्ना आमी न्हय फकत जें वायट आमी केलां ताचें बोगसणें मागता, पूण जें बरें आमी करूं येतालें ताचें बोगसणें मागता. आनी हेंच जावन आसा बरें तें करपाचें, म्हणल्यार देवाची आज्ञा सांबाळूंक, दुसऱ्याचे मदतीक पावूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक. जेन्ना कोण आपलें जिवीत जिवंक सोदता पूण ताचो जीव नाच जाता, तेंच्या आदाराक पावूंक. खुबशीं जाणां ह्या दिसांनी हे संवसारांत जियेता आसतना आमी पळयता आपलो जीव दिवंक सोदता, तांचे बरोबर बसून बरी समजणी दिवन तांचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक आदार दिवंक. तर ह्या मिसान आमी मागुया देवाचो आदार की आमी देवाची आज्ञा सांबाळूंक आनी हेरांकूय ते शिकोवंक. आमेन. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचो बावाट उच्चारुया. सत मानता देवाक, सोर पोरवेदार बापाक, स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकलाच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवी सांबाळलो, आंकवार मरेतांत जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी किपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पोरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें जिव्यांनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतपांतां पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडी मागणी आनी गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. तुमचो जबाब गावून जातलो, विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची देख घेवन बापाच्या घरांत म्हणल्यार इगोजेन आनी आपल्या फिरगोजेन पवित्राय सांबाळूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वार करतना कुडीचो वेपार धंदो जो चालू आसा ताचेर निशेध मारूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपल्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आपल्या नेस्पान आनी वेव्हारान आपल्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक तांकां बापाचें बोल मागुया.
विश्वासान मागता बापा आमकां दोगीं आयकून घे. कितलींच आमची बाब भयणां ह्या कोविड-19 व्हायरसाक लागून भियेलोलीं आसात. हे भिरांतेन मिसाक पासून थोडीं जाणां येवंक सोदिनात. असल्या मनाच्या भाव भयण्यांचो जेजूचेर भावात वाडोवन आनी ताचेरूच पातयेवन जेवंक तांकां बापाचें बोल मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोगीं आयकून घे. इल्लो सवे लोगेच रावन आमची खाजगी मागणी देवाच्या हातान घालुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोगीं आयकून घे. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नावी. Amen. Page 28, C2, आमची पोले वर्ताना. आमची पोले वर्ताना निष्कळुंगोस नाकारोस दोयाल बापा मोहोय मोका तांचे वरवी आमकां पोस दोयाल बापा मोहोय मोका तांचे वरवी आमकां पोस. पवित्र आत्म्या देवुने दान आमची संस्कारच्या जेजू सवे आमचो येवन देवा काळजाक आवडच्या. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा भोव पवित्र देवा, तुज्या मंदिरान एकठांय जावंक आनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान तुका भेटोवंक ताचे काळजाची भोक्ती आमी तुका समर्पिता. ताचे बरोबर आमकांच तुजे जिवान पवित्र मंदीर कोर आनी सगळें आमचें जिवीत नितळ मोगाळ काळजाची भोक्ती जावं दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व कल्याण सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें. तुजी खरी भोक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण मोहिमा दिवंक ताचें काळीज जोलतालें. देखून ताणें तुका व्हडे कुशेन आपल्या मरणाचें आनी पुनर्जिवनपणाचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी भेटयलेली आपलीच कूड तुजे मोहिमेचें उत्तम मंदीर म्हूण दाखोवन तुज्या देण्यान हे कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी जिवे फातर म्हूण ओळखूंक समेज देवदूतां आनी भक्तां सांगाती जे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Usorgi, duka sois
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कोशेन कोसमरोन ससुंगव्याचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोर्राचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावा ताचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी उद्वेगता. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर, तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माया सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोरदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर बागेवन फ्रांसीस शावेर सासण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातां तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करुया जिवितांत सवस्का आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ता चेण्यांक आमी बरवर्शान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकून सोर पातकांतली सुटोय, ही सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय, जे पवित्र सभेचे भावाताचे दीस घाल आनी जे कशे पोरमें तिका शांती दी आनी तुस तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान रातभर चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका तुमच्या एका फावना सुत्रान म्हाका पूण तुज्या एका भलायकी सुत्रान मेळटली. म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे भोव ओमालादीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हजे काळजानूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलें म्हाका तूं एकवडटा तुजे सोशिल्लो कोट सोडूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन पेज 61 D26 म्हाका फावो न्हय सौम्या Moshi tai tu
आमचे दोळे धांपून जेजू जो आमच्या काळजांत आसा, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत, ताका आमी आजीर जावया. आमी ताका सगळें समोर पिल्लें आसलें. भितर तीं पाळां जीं पातकाचीं आसात वो बरेपणाचीं, ती सगळीं उमटून जेजूच्या ताब्यांत करुया. ताचे उद्देशीं सगळें नवें आमकां जिवीत मेळूं. ताचें जिवीत आमचें सगळेंच आसा, पूण तातूंत अदीक आनी अदीक स्थिरावंक आमकां जेजू दिता घोटाय, शक्ती, बळ, हें सगळें आमी आपणावया ताचें. आनी जशे भशेन सायबान आपलें जिवीत सगळेंच जेजू सगळें समर्पून तें जेजूचें जिवीत करून घेतलें, तेच भशेन आमी आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करुया. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खोशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रार्थुया. बो पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुज्या घरांत आमकां एकठांय करून तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान जेजूचें कूड आनी रोगतान दादोशी केलें. ह्या व्हडा उपकारा पासत आमी तुका दिनवासतांव. ह्या जेवणान जेजूचे मरणांत आनी पुनर्जिवनपणान आमकां तुवें वांटो दिलाय देखून ताचे जिवान अदीक अदीक बोल्लोले सांदेक आमकां कोर. आनी हे परी न्हयच ह्या फातराचे मंदिरान, पूण आमचे आख्खे जिणेन तुजी भक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशी बसात. पयले स्वतेक देव बरें करूं म्हणटा फादर जोवितो डिसूजाक. ताणें हें मीस घेतलेलें आसा, प्रवचन केल्लें आसा. आनी तांचे बरोबर वांगडी आमचो जेजूट पाद्री आसा मॅल्कम बरेटो. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. तांणी दोगांयनी हांगसर येवन आमचे पासत मीस पेटयल्लें आसा. त्याच प्रमाणे दुसरें मीस आतां आमच्या बायन फबियोलान घेतलेलें आसा. तें हांगसर खूब वावुरता. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आमचो फादर लिंडसे आनी ताचे सांगाती आसात ते मिडियाचें काम करतात दर दिसा. ताका लागून तुमकां सगळ्यांक हांगसर मिसान आनी हेरां आमच्या देवस्थानांनी वांटो घेवंक जाता. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर आमचे सांकिस्तांव आनी हेरां हांगसर वावुरतात, आमचे वॉलंटियर्स, ताकाय देव बरें करूं. आनी तुमकां सगळ्यांक तुमी सदांच भक्तीन आनी व्हडा भावार्थांत हांगसर येतात, कित्याक सायब आमचे पासत मागता. तुमी दिनवासूंक येतात, कित्याक जितलें मागलेलें आसा तितलें तुमकां मेळ्ळेलें आसा, पूण आनिकूय आमकां जाय. ताका लागून आमी बोगोर येता हांगसर. देव आमकां सोडिना, ताच्या जिवितानूच तो आमकां बोत्ता. आनी ताका लागून आमचेंय जिवीत बरें जाल्लेलें आसा. तुमचेंच न्हय हांगसर हाजीर आसलेल्यांचें, पूण सगळीं जाणां जे कोण बोटीर आसात, तारवटी आमचे भाव, जी कोण इंग्लंडाक आसात आनी तांकां मिसाक वचोंक जायना, हांकां सगळ्या जाणांक हांगसर भाग मेळटात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी तुमचे पासत मागता, तुमी आमचे पासत मागात. हांगसर खूब वावर आसा, तो तुमच्या मागण्याक लागून फुडें वता हळू. मिसां आतां दुसरें मीस आसतलें 10:15 आनी त्या उपरांत सांगे 4:30 एक मीस आसा. फाल्यां आनी हेर दिसांक हे भाशेन मिसां निमाण्या दिसा तेच भाशेन आसतलें. इंग्लिशीन 7, 8 आनी 4:30 ही आमचे भाशेन आसतली मिसां. मंगळारा दीस इंग्लीश भाशेन खुर्साची वाट 8ची मीस जालें म्हणटोच, आनी शुक्रारा दीस 8चे मीस जालें म्हणटोच आमचे भाशेन खुर्साची वाट आसतली. सकाळीं आमी 5 पवित्र बुजोण दवरलेली आसा. कित्याक लागून? कित्याक आमी तुमचे पासत मागता.
खूब जाणां तांचे प्रेयर रिक्वेस्ट धाडटात आमकां, तुमकां सांगलां धाडात म्हणून. आमी तुमचे पासत मागता त्या वेळार, आनी लोक खूब तातूंत भाग घेता. त्याच वेळार हो दिसभर मागीर येतात म्हणून. तुमकां तर मिसां दिवंक जाय, तुमच्या मिसां दिवंक जाता, आमच्यान तुमचें नांव घेवंक जाता, पूण हे मिसाचें इंतेसांव मागीर म्हणून तूं दुसऱ्या मिसांनी भाग घेतलेत, कित्याक तांकां मिसां मेळो नात, तांकां आमी मिसां धाडटा, पूण तुमचें इंतेसांव म्हणून तूं आमी हांगसर तुमचे पासत मागता. थंयसर फादर मर्विन डिसूजा आसात, ते फॉर्म्स घेवन आसात. तुमकां तर एका जेजूट पाद्रीक घडोवन हाडूंक जाय, तांचे कडेन ती फॉर्म्स आसात, आनी एका जाणटेल्या पाद्रीक मदत करूंक जाय, तांचे कडेन तुमच्यान फॉर्म ते घेवंक जाता. 17 मार्चाचे हांगसर 8 वरांचेर म्हयन्याचे मीस फादर वास्को द रेगो ताचे पासत आसतलें. ते हांगसर 16 वर्सां रेतोर आसलेले. 2 उक्तावण्यो म्हणजे सायबाची म्हणल्यार देखावे घेतलेले आसात थंयसर एक्सपोजिशन्स, आनी हे सगळे ग्रंथ पळय आसात. मिसाची मांडावळ आसा, मागीर वाचपाची मांडावळ, मागीर पवित्र पुस्तक आनी गायनाच्या जेल्यांतलीं 350 गायनां ताणें बरयल्लीं आसा. खूब वार केलेलो आसा. हांगसर ताणें एक शिस्त हाडलेली आसा. ते मेले फेब्रुवारीचे 17 तर आतां ह्या 17 आमी म्हयन्याचे मीस ताचे पासत घेता. बिशपपुरान आसतले, तुमच्या नाटकाच्या मिसान वांटो घेवंक जाता. आतां सगळीं उबी रावन ह्या मिसाचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हांसोत पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें घेवया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणुची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव, आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता, आनी सोगते पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. आनी सान फ्रांसीस शावेराचे आशिर्वाद तुमकां दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. U19 page 240. U19. San Francisco Xaviera, Tushikuru Goya Shara, Tu Jesus Jasoinika, Sodan Soiti Von Kor Maka, Tu Jesus Jasoinika, Sodan Soiti Von Kor Maka. San Francisco Xaviera, Tushikuru Goya Shara, Tu Jesus